चिखलकालो उत्सव आम्ही व्हडल्या प्रमाणात ह्या हांगा माशेल गांवांत साजरो करता. त्या चिखलकालो उत्सवाची सगळ्यांक गोंयकारांक समस्त गोंयकारांक मुळीत परबीं आमी सदांच पर्यटन पळयता आसतना एक वाटेन आमी फक्त दर्या देग एक उलयताले सन सँड एंड सी. 3 वर्सां आमी एक संकल्पना 3 वर्सां फाटीं आमी एक संकल्पना सुरू केली. तातूंतल्यान गोवा बियॉन्ड बिचीस हें सुरवात जालें. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर आमचे गांव कशे आमचे गोंयकारपण कशें हें खरें गांवांत दिश्टी पडटा. तातूंत आमचे वेगळे वेगळे उत्सव कल्चरल टुरिजम आमचे सोसायटी आमचे लोक सगळे पळयले जाल्यार ताच्या खातीर आमचे ज्यो फेस्टिविटीज एवरी इयर आसता वीच आर रिलेटेड टू आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर हें परत वयल्या थरार हाडपाची गरज आशिल्ली. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हे विचार घेवन चिखल उत्सव आमी हो देवस्थानाच्या कमिटी कडेन उलोवन परत आमी तांचे बरोबर रावन बऱ्या प्रमाणात साजरो करपाची संकल्पना सुरवात केली. एक कल्पना सुरवात जाली. चिखलोत्सव म्हणटकर आमी एक म्हणल्यार एक श्रद्धा एक लोक परंपरा आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडटा. जात धर्म गांवचे लोक सगळे आपले दिसून एक कडेन येता आणि देव कृष्णाच्यो खेळिल्ल्यो सगळ्यो गेमी हांगा आमी खेळटात. आज जाणटे नेणटे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां येवन मातयेन खेळटात. शेवटी आमी सगळे जाण मातये कडेन एटॅच आसात. हांव सदांच म्हणटा की आमकां भायल्या देशाचें कितें चल्लां तें बरें दिसता. सो स्पेनाक टोमाटान खेळटा टोमाटिनो आसले सगळे जाण रावतात. पूण हांगा आमची जी संस्कृती आसा जे देवकी कृष्णाचें देवूळ एकमेव देवूळ पूर्ण देशान आसा आनी थंय जी एक संस्कृतीच्या मळार आमी चिखलोत्सव वर्सा वर्स गांवचे लोक येवन मनयतात. ते आज गांवचे लोक आज गांवच्या लोकां बरोबर समस्त गोंयकार येवन बरोबर रावन हो सगळे हाजो उत्सवाचो लाभ घेतात आस्वाद घेतात आनी एक इन्क्लुजिविटी दिसता. गांवांत जेन्ना खंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत कितें आमी केलें तें लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रूप जावं महिला वर्ग जावं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी खुबश्यो अश्यो मेळटा तातूंतल्यान तांकां आपलें कितें तरी करपाक मेळटा आनी टुरिजम इन्क्लुजीव ही एक व्हेरी क्लियर मॅसेज जाता. रिचेंद्रेटी टुरिजमाचेर आमी उलयले बाकीच्या हाचेर आमी अशें उलयता 3 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर भर घाला. आज पूर्ण चिखलोत्सव हो आमचो आज जगभर प्रसिद्ध जाल्लो आसा. पूर्ण माशेल गांवच्यान गोंयाच्यान जगभर तातूंतल्यान देशाचे आनी जगाचे सगळे पर्यटक हांगा येता हाजो आस्वाद घेवपाक. आमकां खूब खोशी जाता की बऱ्या प्रमाणान देवस्थानची कमिटी हो ऑर्गनायज करता. तातूंत पयले दिसा आमी संगीत एक बरो कलाकार हाडून महेश काळे जावं ह्या वर्सा नवो आनी हाडिल्लो अशें आमी हाडून पयले त्या गांवाची सगळे एकठांय हाडटात. आमचे देवस्थानचे जे
पारंपरीक उत्सव आसा तो साजरो जाता आणि आज चिखलोत्सव म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणात वर्सा वर्स वाडत आसा आणि एक कल्चरल टुरिझमाचो विचार करता आसतना गोंयची खरी वळख कितें आमी परशुराम भूमी म्हणटा आसतना गोंय कितें हे पर्यटन खात्यातर्फे आमकां फुडें दाखोवपाची एक संदी मेळ्ळ्या मुख्यमंत्र्याक आपल्याक हांव थँक्यू म्हणटा की ताणें सदांच आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा आणि अशेंच वारंवार सगळे गोंयचे लोक एकठांय येवन साजरो करता आसतना एक बऱ्या विचारान आमी फुडें वतले अशें चिंतून ह्या चिखलोत्सवाची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी दोन सर गेल्या वर्सा तुमच्या वांगडा लोकल MLA गोविंद गावडे आशिल्लो आनी ह्या वर्सा ना म्हणजे तुका कशें दिसता सर? ना म्हाका दिसता गोविंद पयर आशिल्लो हांव आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो सो गोविंदाक इनॉग्रल प्रोग्राम ऑलरेडी केलो म्हाका दिसता आज तो आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून कळयलें नाल्यार पयर आमी दोगूय जाण बरोबर आसपाचे आशिल्ले कार्यक्रमाक पूण हांव नाशिल्लो आज तो ना पूण फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता दोगूय जाण बरोबर आसतले आमी तो परत चिखलोत्सव सगळे समस्त गोंयकार आमदार सरपंच JLP सगळ्यांक उलोवं वता की तुमी यात आनी ह्या